खरें म्हणत जाल्यार जे IAS ऑफिसर आसात अर्थ खात्यांत तांणी सरकाराक योग्य बुद्द दिवंक जाय, पूण दुर्दैवान अशें जालां की IASची आज अधोगती जाल्या. मंत्री म्हणटा ते हाजी 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 करीत जशे रावले, मंत्र्याक योग्य तो सल्लो एडवायस मेळना. म्हणटकच आनी मंत्री आपल्याक जाय तें करून वता. तो एका वेळार कायदोय पळयना, तो नेमूय पळयना आनी तो बरो सल्लो दिलो तरी आयकना. अश्योय गजाली ह्या गोंयांत घडल्यात. देखीक भुमिपुत्र विधेयक सारकें ना आनी तें मांडचें न्हय अशें सरकाराच्या 3 खात्यांनी सांगलें. कायद्या खात्यान सांगलें, जें म्हत्वाचें खातें, महसूल खात्यान सांगलें आनीक अर्थ खात्यान सांगलें. अशें आसतनाय तें बिल विधानसभेंत येवन पास जालें ना. हाचो अर्थ असो की ह्या 3 खात्यांनी IAS ऑफिसर्स आसात सेक्रेटरी म्हणून. ह्या 3गांनी सल्लो दिल्लो तो मंत्र्यान भायर उडयलो असो अर्थ जालो ना. म्हणटा त्या सल्ल्याचो उपयोग कितें जालो? म्हणटा ह्यो दोनूय तरो चलतात. कांय वेळार मंत्र्याचे तोंडाक पळोवन IAS ऑफिसर सल्लो दितात, तर कांय वेळार कोणूय एक खरो प्रामाणीक ऑफिसर जर बरो सल्लो दिता तो आयकुपाची तयारी मंत्र्याची नासता. हें जालें अर्थकारण.